नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. कर्नाटकाच्या पोटवेंचणुकेमेरेन म्हादय हुपकळ्ळी. मंत्री जावडेकराची मुख्यमंत्र्याक जाप. फेरविचार करू कमिटी. मात दिल्ले क्लिअरन्स आसा तश्शे. विरोधक म्हणटा चीट फाटी घे. कमिटी कित्याक? रामाच्या वनवासात आदिवासी समाजाचे मोठे योगदान. रामायणात आदिवासीक अभिमानाची सुवात. अयोध्येत राम मंदिरात आदिवासींचे हे योगदान दिसूंक जाय. राज्यपाल बरयतलो राम मंदिर न्यासा. मुख्यमंत्री आणि विजय दोगूय पेटले एकामेकाची प्रॉपर्टी उस्तूक. मात असलो वाद चढ सोबना. मेन इश्यूंचेर एकचार जाय. विजयाचे मुख्यमंत्र्याक शिनाल. काँग्रेस मागता मुख्यमंत्र्याच्या प्रॉपर्टीचे लिस्ट. गोयच्या पुलिसांनी वॉन्टेड खापो क्रिमिनल अनवर उर्फ टायगर शेखाक उखल्लो. केपे आणि फातोर्डेच्या पीआयच्या टीमीन सौदंती कर्नाटकात वचून धरलो. अनवराचेर दक्षिण गोंयांत खंडणी, हाफ मर्डर, लैंगिक अत्याचाराच्यो केशी. वास्को भाजी मार्केटात ऍक्सिडेंट. ट्रकाक बसलो धपको. टायरा पोंदात सापडून स्कूटरवालो आगताक गेलो. सोपला तो चिखलेचो 70 वर्सांचो मार्सेलिनो रोन्हा. रेवोड्या दोंगर पोखरूंक लागले मड माफिया. कितलो तेपूत जालो दोंगर पोखरून काबार. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दोळ्याफुडें सगळे. आमदारान आवाज काडल्या उपरांत WRDक जाग. आणि बुधवारा सावन भांगरा महोत्सवी इफ्फी. उक्तावणाक इटालियन फिल्म डिस्पाइट द फॉग. 10 दिसांत 76 देशांची 300 फिल्मां. उक्तावणाक अमिताभ बच्चन, रजनीकांताचो भोवमान. 3 सुवातींनी उक्ते स्क्रीनिंग. कर्नाटकाची पोटवेंचणूक जाय मेरेन म्हादय हुमकळ्ळी. कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो दाखोवपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान म्हादयचो इश्यू धुकल्लो. म्हादय विशीं खंय कमिटी बसयल्या. कमिटी सविस्तर रिव्ह्यू घेतली म्हण मुख्यमंत्र्याक चीट. विरोधक म्हणटा कमिटी जायच कित्याक? दिल्ली चीट फाटी घे नाजाल्यार सध्या स्थगीत तरी दवर. जावडेकराची 2 तोंडां एक्सपोज. कर्नाटकाची पोटवेंचणूक जाय मेरेन म्हादय हुमकळ्ळी. कर्नाटकाक कळसा भांडुराचें काम करूंक रान मेकळें. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक बावटो दाखोवपी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची म्हादय विशीं चिटयेचेर 12 दिसांनी गोंयच्या मिडियान इश्यू केल्या उपरांत जाप. गोंय सरकाराची भुमिका जावडेकराच्या राना पर्यावरण मंत्रालयान खंय केंद्राक कळीत केल्या. रिव्ह्यू कमिटी बसयल्या. गोंयकारांनी खंय तितल्यार थंड रावचें. ऑलरेडी जावडेकरान लेटर धाडला. आम्ही जे रिप्रेझेंटेशन दिले त्यांनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केला. त्यांनी सांगला की थोडोसो कमिटीक थोडोसो टायम दी. ती कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा एज अर्ली एज पॉसिबल जो आसा हो मेळटलो. कॉग्निजन्स घेवपाक जाय आसता तो घेतलो आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी ऑलरेडी आतां तेची कमिटी बसयली. तेचो रिपोर्ट हो येतलो. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी थोडी तरी वाट पळोवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. पण हाज्या फुडें म्हणजे थेंबभर सुद्दां उदक म्हणजे कोर्टान सांगलां तेज्या व्यतिरिक्त हो डायवर्ट जावपाक दिवचो. आनी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरांचे ते योग्य निर्णय गोंयच्या दृश्टीन घेतले. ही कमिटी फक्त तेंच्यांनी जे लेटर पयलीं दिलां तेजेर एकदा तो फॅक्ट स्टडी करतले आनी त्या अनुसार आमकां ते रिपोर्ट सबमीट करतले, आमकां लेटर दितले. You are satisfied with this letter? ऑफकोर्स तेंच्यांनी सांगलां त्या खातीर म्हटलं न्ही हांवें. So others were asking for withdrawal of this letter. ऑफकोर्स म्हाजें तेच म्हणणें आसा. गोवा फॉरवर्ड एनजीटीन गेल्ले पण त्यांची ऑर्डर पास जाल्या की तांकां इसी लागता म्हणून ते प्रोजेक्ट. ते आमीच सांगला न्हू रे. ते तेंच्यांनी कित्याक सांगपा जाय? तेंच्यांनी एनजीटीन वचून सांगपाची गरज ना. आमी इटसेल्फ म्हटलां स्वतंत्री आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणीच आंदोलन आनी कसलोच प्रकार करचो न्ही. ओके. ऑनरेबल प्रकाश जावडेकर जी हे फाल्यां इसी खातीर येता ते खंयसरूच व्यत्यय हाडपाचो प्रयत्न करचो न्ही. म्हादयचेर शिपणावळ हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रकल्पाक कर्नाटकाक पर्यावरणाचो ना हरकत दाखलो घेवंक जाय म्हूण एनजीटीन गोवा फॉरवर्डाच्या याचिकेचेर निकाल दिला. एनजीटी मुखार सुनावणेक गोंय सरकाराचो खंय आदवोगादूच ना. Our issue is about pointing out to a judicial authority that what has happened is wrong and it has to be corrected. It is to recognize, take cognizance of a fraud committed by that government. To give a wrong letter saying this project is this, they themselves are applying. हांगा ते सांगतात की A category project म्हणून. ते सांगतात की it is a hydroelectric project म्हणून. रिवर व्हॅली अँड हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट. ड्रिंकींग वॉटराचें उतर ना हातून. मागीर एक सादें लेटर येता आनी हे सायडीन वता. ते पॉयंट आवट करतना तुजो सरकारूच ना थंय.
जो सरकार म्हणटा की आमी एक थेंबो कॉम्प्रोमायज करपाना. सो कितें फॉर्म 1 म्हणटा फॉर्म 1 ताणीच सांगला म्हणून ते चेंज केन्ना जालें आनी हो फॉर्म 1 ताणी विड्रॉ केलो ना न्ही हो आसा न्ही थंय इट्स ऑन रिकॉर्ड. सो वी आर युजींग दीस एंड वी वील रिप्रेझेंट टू देम. Next courses will represent to the MOEF. Now they are saying they are going to constitute a committee. There is no need of a committee now. Don't be so happy की only कितें committee जाली म्हणून अजाप जालें म्हणून काय कमिटीचें अजाप ना. On the contrary, a committee is not required. It is an open and shut case. चीट फाटी घेवपाची सोडून कमिटी बसयल्या. दिल्ली चीट स्थगीत दवरिल्ली ना म्हणजे कर्नाटकाक रान मेकळे. त्या लेटर पळयतकीर अशें दिसता की आमची जी मागणी आशिल्ली ती मागणी ताणें थंयच दवरल्या. लेटर विड्रॉय करूना, लेटर एबियन्साकय दवरुना आनी ताणें म्हटलां की एक आपूण कमिटी अपॉयंट करता टू लूक इन टू द इश्यूज रेज्ड इन डिटेल. हो खरं म्हटलें जाल्यार सारासार गोंयकारांचेर गोंय राज्याचेर अन्याय आसा सामको. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी प्रकाश जावडेकराचो निशेध करपाक जाय की ताणें ही हॅज टेकन गोवन्स फॉर ए रायट. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आशिल्ली तो मिनिमम लेटर एबेयन्सा दवरतलो. एटलिस्ट हे कितें जर असले कमिटी बिमिटी करपाची आशिल्ली दॅट इज अ सेपरेट इशू बट लेटर हॅड टू बी कॅप्ट इन एबेयन्स. समज ताका विड्रॉ करपाक डिफिकल्ट जाता एटलिस्ट यू शूड हॅव सेट द लेटर इज कॅप्ट इन एबेयन्स. वी आर अपॉयंटींग ए कमिटी. लेटर एबेयन्साक दवरुना, लेटर विड्रॉ करुना आनी वयल्यान कमिटी घाल्या. आमी पयलींय म्हटलां आतांय म्हणटात की म्हादयचो एक ड्रॉप ऑफ वॉटर वी वील नॉट अलाव टू डायवर्ट. केंद्राक गोंयचे पडून गेल्ले ना. मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळा सयत राजिनामो दिवन म्हादय खातीर लोकां बरोबर उबो रावचो म्हूण रोहनाची चॅलेंज. जे केंद्र सरकार चित्ता फ्रॉम द ट्वीट टू द थॉट एंड देन ऑल प्रमोद सावंत's views on what he was saying in the past are contradicting to the views what Mr. Javadekar is saying because they are not bothered about Goa. I think that weak leadership which I say and no connect is something which Pramod Sawant has been continuously talking about. I think he should respectfully resign from the post what he is holding because he is not able to do justice to the post. Central taka sangla ki we are not ready to negotiate with you. So now what is his stand? We need to know whether he is going to take a strong stand. Then he along with his cabinet should resign and along with the people of Goa should stand and say आम्ही आता म्हादय खातीर उबे रावल्यात म्हणून. म्हादय बचाव अभियानाचे आंदोलन खंय चालूच उरतले. दिस लेटर ही जी वाचली जाल्यार कोणूय म्हणटलो दिस इज गव्हर्नन्स एट इट्स लोवस्ट लेवल. म्हणजे ती उतरां आमी यूज केली जाल्यार म्हणजे किरकोळ कशें म्हणजे कांयच तुमकां व्हॅल्यू ना अशें करून आज ही लेटर दिल्ली आसा जो आमी निशेध करता आनी म्हादय बचाव आंदोलन ठरलेल्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें आंदोलन घेवन वतले. इतले सगळे करून मंत्री जावडेकार बुधवारा इफ्फीचे उक्तावणाक गोंयांत. ताचे खातीर सरकाराची तात्पुरती स्टेज सेट. मात म्हादय हुमकळ्ळी ती हुमकळ्ळीच. रामायणात रामाच्या वनवासातल्या संघर्षात आदिवासी समाजाचे मोठे योगदान आसा. त्या गजालींचो आदिवासीक अभिमान आसूंक जाय. अयोध्येच्या राम मंदिरात रामायणात मोलाची भूमिका आशिल्ल्या सगळ्या आदिवासी प्रतिमाक सुवात दिवची म्हण राम मंदिर न्यासाक आपूण बरयतलो म्हण राज्यपाल सत्यपाल मलिक उलयलो. आदिवासी कल्याण खाते आनी उटाच्या दुसऱ्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनात राज्यपाल उलयतालो. कि रामचंद्र जी की कोई विजय नहीं होती, केवट नहीं होते तो आप नदी पार नहीं कर सकते. शबरी ने आपको भूख में अपने फल दिए खाने के लिए. तो जिनका रामचंद्र जी ने झूठा फल खा लिया वो अगर राम दरबार में नहीं बैठ के दिखाई जाएगी तो मैं उस मंदिर को अधूरा नहीं मानूंगा ना भव्य मानूंगा. लिहाजा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस गैदरिंग में कि मैं ये चिट्ठी लिखूंगा और ट्रस्ट वालों को 1 महीने में ट्रस्ट बनेगा उनको लिखूंगा और कहूंगा कि आप इसमें इसको जरूर रखिए. और आपको भी मैं कहता हूं कि आप घमंड करिए अपने इतिहास पे कि जो आदि पुरुष, जो सनातन पुरुष, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में इस देश के ट्राइबल्स का हाथ था. आपकी ताकत की वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने. राम मंदिर के राम दरबार में इन सब कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया जाना चाहिए. तब न्याय होगा रामायण के साथ भी और राम कथा के साथ भी. आदिवासींनी स्वतः कमी लेखचे न्ही. आज देशाक मेडला हाडपी भुरगीं आदिवासींचीच. शारांतल्या भुरग्या परस आदिवासी चड खेळामेळ गाजयतात. कोई कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं.
भारत के खेलों में आज सबसे आगे आदिवासी इलाकों के बच्चे हैं। लाखों बेबीज हैं शहरों के, बड़े बड़े घरों के बच्चे, ये किसी काम के नहीं। आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, इनमें गुण है, पैतृक गुण है, इनमें इनके जीन्स हैं लड़ाई के, मेहनत के, कंपटीशन के। आप उसको जागृत करिए, सपना देखिए, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आदिवासी भुरग्यांनी जनरल कॅटेगरीत कम्पीट करचे, फुडें सरचे आणि फक्त नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवचे परस व्यावसायिक जावचे म्हूण मंत्री उलयलो. यू हॅव टू कम आउट विथ दिस सायकोलॉजी. रिझर्वेशनाचे सोडून आम्ही आज जनरल फिल्डार भितर आम्ही कॉम्पीट करतलो अशी जिद्द तुम्ही आजपासून बाळगेया आणि तुमचे नाव लौकिक संपादन करपा खातीर तुम्ही दीस रात प्रयत्न करचे अशें हांव तुमचे ह्या वेळाचेर मागता. आम्ही फक्त नोकर न जाता खंय तरी मालीक जावप, मालक जावप आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान पावलं मारप हे आजच्या घडीन ट्रायबलाच्या स्टुडंटाच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातल्यान खूप अशें इम्पॉर्टंट आसा. जाणीन करून एक आपले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करून आपली ती ताकद निर्माण करपाची कापसतात आणि त्याच खातीर आजच्या विद्यार्थी संमेलनाचो एक मुख्य हावेस आणि उद्देश जावन आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मुख्यमंत्री आणि विजय दोगूय एकामेकाची प्रॉपर्टी उस्तूक पेटल्यात. आमदार मंत्री नाशिल्लो, विरोधात आशिल्लो तेन्ना आपली मालमत्ता वाडल्या. प्रमोद सावंताची प्रॉपर्टी वाडल्या तो सत्तेत आणि GSRDCचो चेअरमॅन असताना. विजयाची जाप 2007 ते 12 मजगती विजयाची प्रॉपर्टी 5 पट वाडली. चौकशी जाय म्हण मुख्यमंत्री उलयिल्लो. दुसरे वटेन गोय रीण भरवण असताना मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी घेत सुटला म्हण काँग्रेस ताच्या प्रॉपर्टीचे लिस्ट मागता. मुख्यमंत्री आणि विजय दोगूय सध्या एकामेकाच्यो लोकायुक्ता मुखार दिल्ल्यो मालमत्तेच्यो एफिडेविट उस्तूंक लागल्यात. वाद मुख्यमंत्र्याचे दोडा मार्गावेले नवे प्रॉपर्टी वेल्यान सुरू जाल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा आपणे घेतल्या खरी, तातूंत चूक कितें? प्रमोद सावंताची मालमत्ता खंय रुलिंगात आणि GSIDCचेर आसतना वाडली आणि विजयाची खंय मंत्री आसतना उणें जाली. वेल्यान लायबिलिटी वाडली. 2007 ते 2012 I am a defeated candidate. I was a defeated candidate. I was not elected. Defeated आशिल्लो हे नात्यान म्हाका धंदो करपाक टायम मेळ्ळो. 2017 म्हजे एसेट जाले 14.75 crores. 25च्यान 25.12 14.75 जाले आनी लायबिलिटी वाडली 7.35 crores जाली. इन 2019 17 ते 19 मेरेन I have been a minister. So war period is the important period. Now my assets stand 13.38 crores. They have decreased from 2017. And my liabilities have increased and they have become 7.95 crores. This is my position. Now during the period from 2012 to 19, गेल्या 7 वर्षां, I have been elected legislator. I have spent time in public service. This perhaps has given me less time for my professional life. As such, there is a decrease in my wealth. हाजे एफिडेविटाचेर जें कितें उलयल्लें पळय आमी, ते एफिडेविटाच्या टायमाचेर तो निवडून आयिल्लो आनी तो रुलींग पार्टीचो GSIDCचो चेअरमॅन आसलो, नाजाल्यार स्पीकर आशिल्लो. इतले मजगती काँग्रेसीनूय नेट लायला. गोंय आणि गोंयकार खंय रीण भरवण आणि मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी घेत सुटला. काँग्रेस ताचे आमदारकी आदले आणि आताचे प्रॉपर्टीचे लिस्ट मागता. आणि आमदार जावचे पयलीं कितले प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो आणि तूं आमदार जातकर कितले प्रॉपर्टी विकती घेतल्यो त्योय तूं हें कर. आणि तूं ह्यो प्रॉपर्टी विकती घेतात म्हणून गोंयच्या जनतेन तुका पॉप्युलरली आयज तुका नांव सुद्दां तेणी वेगळें दवरलां, प्रॉपर्टी सावंत म्हणून. गोंयचे मेन इश्यू पडले कडेक. सध्या एकामेकांची प्रॉपर्टी वेल्यान उणी दुणी उस्तप चल्ला. तरी विजयान मुख्यमंत्र्याक म्हादयच्या नांवान निमाणे हेक्टराचें शिनाल दिला तें अशें. लेट इज नॉट डायवर्ट टॉपिक्स. कोणाक ताणें कोणाक फटींग म्हणलो, ताणें फटिंगाचो बापूय, फटिंगाचो आजो, हें तें फुडलें हांव आजो बिजो म्हणूंक वचना. आमी एक तरूण पार्टी. लेट इज कीप इट टू दीस ओनली एंड लेट इज नॉट कॉल नेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हें सगळें उलयतना वायट इतल्यान दिसता. हें सगळें आसून फाल्यां कर्नाटकाच्या विरुद्ध जर झगडटा आमी म्हादयक, जाल्यार आमी एक आसूंक जाय. थंय आमी एक आसा. काल तूं आमकां गाळी मारता, आज तुजो कोर्टान advocateच येना थंय. हें सारकें? सरकार गोंयचो कोणा बरोबर आहा? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि शिरीष कुंकळकार.
बुधवार सावन भांगरा महोत्सवी इफ्फी उक्तावणाक इटालियन फिल्म डिस्पाइट द फॉग 10 दिसांत 76 देशांची 300 फिल्मांचे स्क्रीनिंग उक्तावणाक अमिताभ बच्चन मुखेल सोयरो आनी भांगरा महोत्सवी इफ्फीत रजनीकांताचो भोवमान 3 सुवातींनी लोकां खातीर उक्ते स्क्रीनिंग दवरला अंदूच्या इफ्फीक सुमार 12,000 डेलिगेट्स रजिस्टर जाल्यात। इस बार के फिल्म फेस्टिवल में हम गोवन फिल्म्स विद द कोंकणी फिल्म्स विच विल बी अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इफ्फी और ऑल टुगेदर seven films of the Konkani will be screening in this time of IFFI. The Goan stories are Rainy Day, Amori, Digant, Juze, K Sera Sera and Poltodcho Manis. These are the Konkani films which will be the screen into the International Film Festival. 5 mobile open air screening will be in the remote talukas, will be one of the attraction of this time for the film festival. सभी वेन्यू का इंस्पेक्शन करके आ चुका। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है वहाँ पे अभी इंस्पेक्शन सिक्योरिटी सब कुछ देख के आए, पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके बाद में जहाँ पे हमारा फिल्म स्क्रीनिंग होने वाला है कला अकादमी और वहाँ पे जहाँ पे जूरी बाकी सब लोग रहेंगे वहाँ का भी पूरा इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं। पूरी तैयारी दोनों वेन्यू पे हो चुकी है। गोय सरकार ESG आणि आयोजकांनी भांगरा महोत्सवी इफ्फीत गोयच्या फिल्मांचेर मोठो अन्याय केला म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सरकाराचेर फोग काडलो। गोयच्या फामाद आनी आंतरराष्ट्रीय मळार नांव जोडिल्ल्या कितल्याशाच फिल्मांक इफ्फीच्या ऑफिशियल सेक्शनात सुवात ना। कांय जाणांक खंय तांची फिल्मां स्क्रीन करतले म्हणून कळीत सुद्धा केल्लें ना। गोंयचे सिनेमा गोंयकारांनी प्रोड्यूस केल्ले सिनेमा हे तुम्ही थंय दाखोवपाक जाय। पयलीं तांणी एक्कय करूं नाशिल्लें। आमी बोवाळ करतकीर मागीर तांणी सांगलें की एक गोवन स्टोरीज सेक्शन केलें 2019 आनी तातूंत भितर आतां लक्षांत आयलें की नाचोया कुमसार म्हणटा तें पिक्चर जाका 21 इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या, 3 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या, ते ऑफिशियल स्टोरीज ऑफ सेक्शना भितर गोवन स्टोरीज सेक्शना भितर इन्क्लूड करूं ना। वयल्यान नॉन ऑफिशियल सेक्शन आसा टायटल्ड गोवन प्रिमियर एंड नॉन प्रिमियर सेक्शन क्युरेटेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा। तातूंतय भितर ह्या पिक्चराक भायर दवरलें आसा। इतलें अवॉर्ड मेळिल्लें ह्या पिक्चर हे तुमी तुमच्या गोवन स्टोरीजां भितर इन्क्लूड करना सेक्शनाक आनी गोवन प्रिमियर एंड नॉन प्रिमियर सेक्शन म्हणजे अनऑफिशियल जें पळय आसा नॉन ऑफिशियल सेक्शन तातूंतय इन्क्लूड करना आनी वयल्यान तुमी ताका ह्युमिलेट करता सेंग दॅट ताजें पिक्चर आमी मिरामार पिक्चर दाखयतले। ही सारासार अन्याय आसा। हाजीच खरें म्हणल्यार सरकारान पयलीं म्हणजे इमिजिएटली हें रेक्टिफाय करपाक जाय कारण ताका खंय अजून खबर ना, त्या फिल्म प्रोड्युसराक अजुनूय खबर ना आपले पिक्चर कोण तरी मिरामार दाखयता म्हणून। एटलीस्ट तांकां कट्स सुद्दां ना की ताका ताजें परमिशन घेवपाक ताका विचारपाक। सो म्हाका दिसता हे टोटल इनजस्टीस आसा। आमची मागणी आसा ESG आनी डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल पळया आनी हाजेर सामकें क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा। तांची क्रायटेरिया कितें गोवन फिल्म्स कसली गोंयची कितलींशीं पिक्चरां तांणी घेवना सिलेक्टिवली भायर दवरल्या। हांव नको कित्या खातीर भायर दवरल्या ती हो सरासर गोंयच्या प्रोड्युसरांचेर अन्याय। वॉन्टेड खापो क्रिमिनल अनवर उर्फ टायगर शेखाक निमणे गोयच्या पुलिसांनी उखल्लो। कर्नाटकान सौंदत्तीक वचून ताका धरलो। दक्षिण गोंयांत कितल्याशाच पुलीस स्टेशनांनी ताचेर केशी आसात। कितलो तेंप जालो तो वॉन्टेड। फातोड्डेचो आनी केपेचो PI टिमीक घेवन फरारी अनवराक सोदूंक कर्नाटकांत गेल्ले। खंडणी वसुली हाफ मर्डर लैंगीक अत्याचारा सारकेल्या केशींनी तो वॉन्टेड। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक। वास्को भाजी मार्केटात सांजे एक्सिडेंट ट्रका पोंदात सापडून स्कूटरवालो आगताक सोंपलो। चिखलेचो 70 वर्सांचो मार्सेलीन नोरोनाचो स्कूटरीन वतना ट्रकाक धपको बसलो। ताची तकली टायरा पोंदात सापडली। मडकयच्या नवदुर्गेची जात्रा 20 आनी 21 नोव्हेंबराक देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठानाच्या वतीन जात्रा जाता।